Maria Dorado आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तिचें संकल्प इंतेसांव घेवन इमिसाची भेट हांव संभ्रमता. तेच पर्याच क्रूज आनी युजेनिया पेशोतो आपलो लग्नाचो दीस वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमता. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबीक जिविताचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तुमच्योय गरजो तुमी उबारात आनी भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र सभा विश्व धर्म परगंडेचो आयतार हो मिशन संडे पाळटा. सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करून तांकां म्हजे शीस करात. पवित्र सभा आयज आमकां सगल्यांक हो जेजून दिल्लो आदेश पाळूंक आपयता. शिसांनी आनी अदीक प्रमाणान सांत पावलून वन भावार्थी देसांनी भोंवून जेजूची बरी खबर परगट तांणी जायत्यांक जेजूचेर भावार्थ दवरून जिवंक शिकयलें. तेसलोनिकारांक जांकां ताणें भावार्थ परगट केलोलो तांची तुस करून तो म्हणटा, तुमचो भावार्थ खऱ्यांनी तुमी दाखयलो. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय. होच उद्गार आमच्या जिवितांत साकार जावंक आमी जेजूचे खरे मिस्योनार कशे आमच्या जिवितांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी पयशांचो आदार दिवन धर्म परगटणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. क्रिस्ताच्या धर्माची परगटणी हाचेर नियाळटाना आमचें पातक कडकून बापाचें बोगसणें जोडूंक सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो ज्ञाव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उसऱ्याक पोसलाय आमचे
तातूंया देवा आमच्या सोडवणदारा सगल्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी समेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लोमणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केल्ली तुजी परजा मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दारांचीं कवडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे धांपोवन उरोना जावंक, जाचो हात ताणें गोट धरला, त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन उस्तोमते पर्यान सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर, जरी तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांव तुका झुजां हातियारां दिवन आयतो करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात, हे परी गावून जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेया. परतून गावुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेया. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितीमय वयर देवाक सोदगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेया. परमेस्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें धरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्परान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेया. पोरजां पोरजांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वंदनां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेया. पवित्र ताचें मंदीर सोम्यांक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसांनू ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केल्या संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब.
Sorvesporaci mój Pani Bóg, Ulgulgeja. भायगेवन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाच्या बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसालोनिकारांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तामो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावाड कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान आनी तुमी वावुरल्यांत आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी तीर रावल्यांत. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. देवाच्या अपुरबायेच्या भाव भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोडान. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमा पावले आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणात. देवाचें उतर हे देवाचे बुडुपकार. उद्गारा बिरोया. गायन गावुया B11 पेज 28. आमी पयलो श्लोक गावुया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. Utramode, utožive, deva ducha, ustokate. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या. फारिजेव गेले आनी जेजू कसो उतराक धरचो ते विशीं ताणें एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, सेजाराक दंड फारीक करूंक येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओडकून प्रतिपाड केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. ताणें ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर सेजाराचें तें सेजाराक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
प्रितीच्या बाबळीनो, शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक. आदीं शेजार असले, पातशे असले, सोमराजां असले, आतां लोकतंत्र डेमोक्रेसी सरकार म्हणूंक जाता. आनी सरकाराक आमी दिता न्हू, टॅक्स दिता न्हू. जितलें जितलें सरकार टॅक्स थारायता आमी दिताऊच. घोडे रागान दीत, घोडे गुणगुणून दीत, ओंजोन दीत. आमी सगलीं डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली, डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट टॅक्सीस आहात. टॅक्स भरतां, कर फारीक कोत्ता, धोंड भरतां. पूण आज प्रश्न, देवाचें तें देवाक दियात. तुमी दिता देवाक कितें दिवंक जाय तें. सगळीं एकूच ताळयान म्हणटलीं, वय सायबा आमी देवाक कितें परतून दिवंक जाय तें दिता. कितें दिता? आमी दिता पयलो आमचो वेळ, मागीर आमी दिता आमचे सगळे टॅलंट आनी वर्गूण वो कारिजम सगळे आहा ते आमी दिता देवाक. मागीर दिता आमी दुडवांचो आदार. मागीर दिता जेन्ना जेन्ना इगोर्ज मागता तेन्ना तेन्ना आमी सगळ्यो आमच्यो वस्तू दिल्यात. इगोर्जेन जें कितें मागलां दिलां, फायनान्शियल एज वेल एज मेटिरियल रिसोर्सीस आमी दिल्यात. बरें आसा वेळ दिला म्हूण, बरें आसा तुजें टॅलंट वापरून देवाकूच समर्पिल्यात म्हूण, बरें आसा दुडू दिल्यात, वस्तू दिल्यात म्हूण. जें जें इगोर्जेन मागलां तुमी दिलां म्हूण. त्याहून वदीक आयज देव म्हणटा, म्हजें तें म्हाका परतून दियात. जाल्यार कितें उरलां आमच्या जिवितांत? तर हेंच आसा, कितें उरलां देवाचें तें देवाक परतून दिवंक? देव म्हणटा, तुजो आत्मो म्हाका परतून दी. कित्याक रोचला तो आत्मो हांवें. तुज्या आत्म्याचो रोचणार हांव आनी कोणूच न्हू. दॅट्स वाय गिव युअर सोल बॅक टू मी. प्रितीच्या बाबळीनो, आनी हो जावन आसा हेतू पवित्र सभेच्या मिसामाचो. हो जावन आसा हेतू क्रिस्ताच्या धर्माच्या परगटणेचो. दीस इज द व्हेरी पर्पज. This is the very mission of the mission of Christ. This is the very mission or purpose of evangelization, salvation of souls. देवान जे जे आत्मे रचल्या ते परतून ताचेशी पावोवंक. आनी हो हेतू जाल्यार पवित्र सभा जेजूक परगट्टा आनी जेजूक आपणायतलो, जेजूक अणभवतलो, काळजान मनान जेजूक सत मानतलो. ताच्या मोगान इतलो भरता, इतलो मोग ताचे थावो जाता की तो आपलो आत्मो परतून क्रिस्ताक समर्पूंक तयार जाता. ताच्या जिवितांत एकूच हेतू उरता, हो आत्मो कोणाक दिवचो ना, फकत म्हज्या देवाक. ताणेंच रोचला हो आत्मो. साल्वेशन ऑफ सोल, सगळ्या आत्म्यांची सोडवण. ह्या पासत पवित्र सभा आयज मिसांग कोत्ता, उर्बेन परगट्टा जेजूक. कित्याक सगळे आत्मे साल्वार जावंक जाय जेजू पासत. क्रिस्ताची वळख सगळ्या आत्म्यांक पावूंक जाय आनी सगळे आत्मे क्रिस्ता पासत जोडून जिखून सर्गींच्या राज्यांत पावूंक जाय. न्हू फेर्नांत हो हेतू पवित्र सभेच्या मिसामाचो. प्रितीच्या बाबळीनो, हांव जायते फावट चिंता, आमचो आत्मो आमी तर देवाक परतून दितलो जाल्यार आमचो आत्मो आमी कसो सांबाळटा? हाव डू वी कीप आवर सोल? आमी त्या कुलवाड्याच्या, जायत्यो कुलवाड्यांच्यो ओपारी आसात ते भाशेन कामायज करून बरो कल्टिवेट करता आमचो आत्मो. क्रिस्ताच्या शेगुणाची फळां दिसून येतात आमच्या जिवितांत. Does our soul reflect the fruits of the virtues of Christ? ओ इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वचुया. थंय देव सांगता, तुमची सगळीं इस्रायलाची सगळीं शेतां बाटां जातलीं पाड जमीन, जंय जिलां वाडटलीं, जंय खांठेरी वाडटल्यो, जंय सोरपां, जंय जिवाणी, जंय लेवाणी सगळीं भोंवतलीं. आनी ह्या बाटांचेर, ह्या शेतांचेर पांय दवरूंक लगूच मनीस थरथरतलो, भितलो. भुरग्याक आमी जायते फावट शेतांत हेडोंक वता. नितळ शेत आहा,
कांय ना थिंगा हेडोंक सोडटा मातशें मुखार बाबा थिंग वचनाका थिंग कांटी हाय थिंग वचनाका थिंग केसो जिवाणें आसत लेवाणें आसत म्हणटा कित्याक भिताय घासमाल जाल्यार विचून सोरपान घासमाल जाल्यार लेवण्यान भितात आमी पांय घालूंक लगूत ओ थिंग वचूंक लगूत आमी हांकडे येताव भियेताव असलो आमचो आत्मो आमी केला काय चिंतात जबाब दियात ह्या पासत पवित्र सभा क्रिस्ताच्या धर्म क्रिस्ताचो भावार्थ तुमकां परगट्टा आनी हो भावार्थ हो धर्म नितळ निर्मळ सांबाळूंक नैतीक नेम दिता द चर्च टिचीज द फेथ एज वेल एज इन्स्ट्रक्ट्स इन मॉरॅलिटी कित्याक तुमचो आत्मो देवा सवें पावूंक जाय देवूच म्हणटा जें कितें हांवें रचलां तें सगळें म्हजे तांय परतें येवंक जाय तेका लागून तुमचो आत्मो सांडचो न्हय संवसाराक तुमचो आत्मो सांडचो न्हय देंवचाराक आनी तुमचो आत्मो सांडचो न्हय वंदोवण्यांक आनी सगळ्या थाळण्यांक लेट युअर सोल नॉट बी लॉस्ट टू द सेटन लेट युअर सोल नॉट बी लॉस्ट टू द वर्ल्ड एंड टू द डिझायर्स एंड पॅशन्स ऑफ युअर फ्लॅश कुडीच्या वंदोवण्यांक आनी थाळण्यांक सांडचो न्हू ह्या हितूंक आमी आमचो आत्मो दिल्या आमचो आत्मो स्वर्गार केन्नाच वेचोना आमचो आत्मो इफेरनांत सासणांक बोगबोग त्या उज्यान लासूंक वेतलो ह्या पासत क्रिस्ताची परगोटणी करतना पवित्र सभा सदांच कोरायेन पातकाचेर निशेध मारता when the church proclaims the story of Christ she always tells or she always condemns sin in the world सारकें बराबर क्रिस्ताची खाणी एके वाटेन आनी ताका जुडून पातकाचेर निशेध one side is the story of Christ and linked to it is the condemnation of sin कित्याक क्रिस्ताची खाणी the story of Christ is not a fairy tale बेश्टी खाणी न्हू सगळ्यो फेरी येयल्यो गिली गिली फूट तेंगे दांड घेवन गुंडायल्यो गेल्यो तसली फेरी टेल न्हू ती क्रिस्ताची काणी क्रिस्त येयलो संवसारांत पातक आहा तेचे निशेध मारूंक ह्या पासत पवित्र सभेन पातका वयर उलोवंक जाय आनी पातकाचे निशेध मारूंकूच जाय आयज जाय ती फिलॉसॉफी संवसाराची गोडगोड आयकोंक बरी गोडगोड दिसता काय बरो अर्थ आहा ती म्हणटाय वाय इज द चर्च सो कंडेमनेटरी इतली निशेध मारपी कित्याक पवित्र सभा कित्याक पातक सारकी कातरूंक सोदता पातकाचेर तोरसाद घेवन कित्याक ती मारूंक सोदता ह्यो संवसाराच्यो जाणवायो ह्यो संवसाराच्यो फिलॉसॉफ्यो संवसारा लागीं आसूं दी पयलीं वाचप कितें सांगता सायरस पातशायाक देव म्हणटा सर्वेस्प देव म्हणटा तुजो उजवो हात हांवें उबारून दवरला आनी हो आख्खी पोरजा तुज्या मुखार सरपोट पडटली दीस होल पॉप्युलेशन will be subdued before you will be subjugated before you हें पयलीं वाचपाक मेळटा आमकां हांव सदां जेन्ना पळयतां पवित्र सभा पातका आड इतली कित्याक उलयता ते भशेन जेरामायस प्रवाद्याचो उगडा आसत म्हाका जेरामायस प्रवाद्याक कितें म्हणटा देवान म्हजी गोळ्या दोल सारको हे भाशेन आनी म्हज्यान फक्त आनी कांय उलोवंक जायना फक्त देवाचें उतर प्रॉफट जेरामाया सेज लॉर्ड गॉड हॅज कॉट मी बाय द थ्रोट एंड आय कॅनॉट बट स्पीक हीज वर्ड तेच भाशेन पवित्र सभेक सर्वेस्पर देवान दोला क्रिस्तान दोलतेक आनी ह्या पासत ती पातकाचेर निशेध मारतली संवसाराक कितल्योय जाणवा येयत संवसाराच्यो फिलॉसॉफी कितल्योय वाडत चडत कितल्योय बरो दिसत त्यो आमी PhD दीत आनी ही डिग्री आनी ती डिग्री दीत पूण क्रिस्ताची आज्ञा पवित्र सभेक तूं सदांच जिवी आसो सोर निम्माणें फॉर्मोण जायत सोर द लास्ट जजमेंट जायत सोर तूं संवसारां आसो सोर पातकाचेर निशेध मारतलो ही आज्ञा जेजूची आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताचें मिसांव क्रिस्ताची परगोटणी संपूर्ण जाता आम फकत क्रिस्ताची काणी सांगतात आनी पातकाचेर निशेध मारिनात जाल्यार
something is lacking, something is incomplete. सोपूर्ण जायना मिसामाचो वावर उणें आहा, कितें तरी उणी पडटा, कितें तरी रिती आहा, हाली आहा ह्या मिसावांत. सोपूर्ण जावचे पासत क्रिस्ताक परगटून त्याच बराबर पातकाचेर निशेध मारचोच पडटा. ह्या पासत कोणें मारचो बरें फादर हेस्टना न्हू पातकाचे निशेध मारल्या बरो आल्त्राचेर आमी ओगी रावया, आम खूंय वावर कोताय थिंगा, जावं आमगे कुजनांत, जावं आमगे सालांत, जावं आमगे हॉटेलांत, जावं आमगे ऑफिसांत, जावं आमगे इस्कलांत आम ओगी रावया. फादर हेस्टन आल्त्राचे सोद बोवाळ कोत न्हू तो पाद्री त्यान करपाची पातकाड. सगल्यांनी पातक दाखोवंक जाय बाबा, हें पातक वयर काडूंक जाय, सांगूंक जाय हें पातक सोबना आमकां. हें आमगे कातोलीक धर्मा आनी भावार्था प्रमाण न्हू जाल्यार सगलीं आमी तरी सगलीं पवित्र सभा म्हणटाय पातकाचे निशेध मारपाचे सगल्यांक कायदो न्हय, फकत फादरींक आनी माद्रींक लौकिकांक लोगूत सगल्यांक पातकाचे निशेध मारपाक कायदो. आमी जेजूक परगट्टा काय बरो परगट्टा, काकलूत सार जेजू, जेजू काकलूत दाखयता पातक खाबार करूंक न्हय, पातक चडोवंक फुलोवंक आनी वाडोवंक, 100 फळां दिवंक ना, पातकाची 100 फळां दिवंक न्हू. जेजू काकलो दिता मुळटावन आमच्या जिवितांत आसा तें पातक उमटून काडूंक. तर चिंतात म्हजो आत्मो हांव देवाक दिवंक सोदतां, हो म्हाकाच दवरून संवसाराक देंवचाराक आनी म्हज्या कुंडीच्या उंडोवण्याक पात बोली पडून इफेरनां घेवन लासूंक सोदतां. चिंतात आनी देवाक जबाब दियात. उबी रावया. आमचो बाबा उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्यावर बीन गोरबे सांबाळलो, आंकवार मुरेतावन जल्मलो, पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका हुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची व्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो हें मागणें उच्चारून बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्माक, यान्निकांक आनी लौकिकांक देवान दिल्लें मिशनरी कार्य पाडूंक आयते मोन, खोड भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याची कृपा दी. आनी रोमा शारांत चालू आसलेले बिस्माचे परिशोधे खातीर आनी तातूंत भाग घेतल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. संवसारांतल्या देशांच्या आनी दुसऱ्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मोनान पोरजे खातीर वावरूंक आनी दोन परगणण्याच्या वावराक फावो ती सोंपेपणां दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना
मिसावाच्या गांवांनी अडचण्यो सोंसतात ते आमच्या मिशनार भाव भयणांक राख आनी सांबाळ, भावार्थ खोलाय आनी तांच्या वावराक भरपूर फोड दी. तशेंच मेलोल्या मिशनरांक सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जायतीं मनशां आपल्याकूच उणें करून मिसावाच्या वावराक उदारपणान दुडवाचो आदार करतात आनी जायतीं दिसा दिसपोटी मिशनाच्या वावरा खातीर मागतात. तांकां सगळ्यांक देवाचो अपूट आशिर्वाद मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, तुज्या पुताच्या धर्म परगडणेच्या वावरा पासत आमी हें आमचें मागणें उबारलां. आंकवार मारिया जिजावन आसा राणी धर्म परगडणेचे तिचे विणवणेन तुजो सुभाव आशिर्वाद आमच्या धर्म परगडणेचेर आनी आमचेर घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेठोने वेळार गायोन गावुया C38 तुकाच पापा पेज 44. C38 पेज 44. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार करा ताकोशे. तू समय परगट करून शुकबळ सगळ्यांक दिलो. तुकाच बाबा सोर मोचे, उबे रावया. मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नक्की फुडीच्या रावाक सगळे स्फोर मागून घेवं. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्याचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी करीत जावं, उदेन दितावन अस्तमते पर्यंत राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकांचेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळीन सत्तान जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतलीं. जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सपूर्णायन एक, तशेंच तीं सपूर्णायन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय.
तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदिर कोत्ताय. देखून देवदूतांच्या दलबरां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रान सगळी तुजी रोचनां तुका वाखाणटा कित्याक तुज्या तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन वस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटून कोच्च्याक एक काशा पोरता तूं जमयता आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणी कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोसल्या कोश्टा मनाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणांचो स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटवलेलें सासणीक दान तो आमकां करून अशें देवाचे माई व भाग्यवन तांकवार मारीच्या तुज्या भाग्यवन धर्म तांच्या आनी वैभवी रोक्षांच्यान समेस्त भोगतांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्या दायजान तो आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र समेच्या समेस्त गवळ्या आनी धर्मणेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उची तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोण वाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तांय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सोकली सुभागी सोम्या तुमचे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस प्रसादा वेळार गायोन गावुया तुका आमची गरज D43 पेज 71 D43 पेज 71 तुका आमची गरज Jezus sorvonara Dokle soše sane Toše ami tuka Tuka amči goros Jezus sorvonara Dokle soše sane Toše ami tuka Nenar bunșam șigo Bukelo leam cevo Danelo leam pivo Pire vontanchila Dolce vontancada Duke salea busvor Udar cațan pavo Tuca amci goros Tuca amci goros Jesus sorbonara Doclet soce sane Doce ami tuca Tuca amci goros Jesus sorbonara Doclet soce sane Doce ami tuca Calțadus farfaco Melanța faigalu Vatsu gloleam soru Harpiul portun haru Tuci doia moja Anima panzomo Sogleanța gundivu Tuca amci goros Tuca amci goros Jesus sorbonara Doclet soce sane Toce ami tuca Tuca amci goros Jesus sorbonara Doclet soce sane Toce ami tuca सगळीं उबी रावया यादनिकी संस्कारनी घेवंक तयार करतल्या दियाक रिगन मार्टिन्सा पासत मागणें देवा आमच्या बापा तुवें जेजूक नव्या आनी सासणी कराराचो पुरोम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय आमच्या दियाक रेगनाक मुन्यारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिन वाचतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठोय म्हूण मागता पुर्तेपणेन आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूं
विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी थांबोन आसतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावून बापा बरी खबर परगडटले हातयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे बोगतीन याज्ञिकी संस्कारनी तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं कोरबावात संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसान दिसाची मागणी आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आमच्या सुमनाची कार्यावळ गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 74,750 रुपया, 74,750 रुपीज. बुधवारा दीस नोवेना सोमयार धर्मदान जालां 19,590 रुपया, 19,590 रुपीज. जशें आमी नियाळीत आसा आयज मिसावांचो आयतार हो आयतार संभ्रमून पवित्र सभा उगडास कोत्ता. दर एकलो आमी जेजूच्या बरे खबरेचो व शुभ वर्तमानाचो परगटणार. आमच्या मागण्या त्यागा आनी दुडवांचो आदार दिवन मिसावांचो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. उदार हातांनी तुमी जें दान घालतात तें आमी पाप साहेबाच्या वावराक पाठोवन दितले. सगल्यांक आदीं फुडेंच देव बरें करूं. आतां केरांत पियेदाद साहेबणीची परब 9 वाजता. ह्या परबे समयार आमी सगल्या थंयच्या कुटुंबाक देवात साहेबणीच्या मजतीन देवाचो शुभ आशिर्वाद मागता. फाल्यां ओतुंबराची 23वी सोमार म्हणटच सांजे 4:30 वाजता तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची मोडणी परम संस्काराक बोजोण आनी मीस हे मिसाची भेट संभ्रमतलो फादर वॉल्टर देसा वांटो घेवंक आमी मागता. 25 बुधवारा दीस तेस मीस सेरमांव पुरसांव सांजे 5:30 वाजता पेरपेत सुकूर साहेबणीची परब आमचे इगोचेन. पुरसांव हा म्हणटोच तुमी वाती घेवन येवचें. फादर आदोल्फ आल्वारेस सांतिनेज हाचो पाद्रीगार मिसाची भेट संभ्रमतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. आख्ख्या फिरगोजेच्या आनी गांवच्या लोकां लागीं मागता हे परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक मांडावळ करूंक PPC. ओतुंबराचे 26 म्हणजे ब्रेस्तारा दीस आमची ऑल्टर सर्वीस पिकनीक वेता. सकाळीं 9 वाजता बस सुंटेली ओ वेतेली. रायतुरा सेमिनारी उपरांत आमी बेनावली वेतल्या. कोणूय बसीचो जेवणाचो कोर्स दिवंक सोदतात जाल्यार आमचें दिनवास तांकां आदी फुडेंच आनी फुडें सरूंक आमी मागता. भुरग्यांच्यो दिवाली हॉलिडेज ट्युजडे ओ मंगळार तावन सुरू. मागता आवय बापूय लागीं तुमच्या भुरग्यांक तुमी मिसाक धाडात, दिसपट्टी मिसाक धाडात. आनी आयतार आतां जायते दीस हॉलिडे मेळ्ळे, हॉलिडे एक्सटेंड जाल्या बिकॉज ऑफ नॅशनल गेम्स एंड वॉट्सो एवर. दोतोन आहा, गांवांत तर आहात, तालिगांव तर आहात, दोतोन सगल्यांक आहा. पूण तुम तरी वकेशन UK, हाँगकाँग बी वयता जाल्यार आमच्यांनी एक्सक्यूज तुमकां दिवंक जातात, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक. फुडल्या आयतारा तरणाट्यांक भेटयलेलो आयतार यूथ अपोस्टोलेट संडे आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. ह्या सातोळ्यान वाड्या वाड्यांनी PPC गोवळीक फिरगो सभेचें रिकॉन्स्टिट्यूशन करपा खातीर आमी भेटेक येतल्या. ह्या वावराक सगल्यांचो सहकार आमी मागता. जेजूचो वावर करूंक आमी सगलीं फुडें सरुया. ओतुंबराचे 29 आनी 30 ऑक्टोबर 29 आनी 30 PPC वांगड्यांक रिकलेक्शन रिट्रीट दवरला ओल्ड गोवा. आयतारा दीस सांजे 30 आमी हांगा तावन भायर सरतल्या. सगल्यांनी वांटो घेवचो. सिमेतेर तशेंच इगोज नितळ करूंक थाराव घेतला. उपकार करून जो वेळ आमी थारायतात तेतूंत सगल्यांनी येवचें. रुजाय साहेबणीचें नोवेन नोव्हेंबराचे 30 तान सुरू जातलें. नोवेनांत आनी परबेंत वांटो घेवंक आमी मागता. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक प्रे ग्रूप PPC कॉन्फ्रारिया सदांचे परी 10:30 ते 12 वाजता मेरेन अल्कोहोलीक अनॉनिमस मिटींग आसतली. उबी रावया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक खायोन खावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पेज 95 F21 पेज 95 आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय एकामेकांक आनी बावार्ता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया एकामेकांक आनी बावार्ता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता